very good like experience, and we meet different type of peoples and communities, and it's great experience. नाही, इथे आम्ही Amazon मधनं आलो आहेत आणि इथे आमचं स्वतःचा स्टॉल लावलोय आम्ही आम्ही Amazon लाईक सपोर्ट करतोय पर्सन विथ डिसॅबिलिटीजला, अँड सगळं सांगायचं आहे Amazon बद्दल आम्हाला की आम्ही वी आर ओपन टू पर्सन विथ डिसॅबिलिटीज अँड वी सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ पीपल. लाईक इट्स माय फर्स्ट टाइम हिअर इन पर्पल फेस्ट, बट इट्स अ ग्रेट एक्सपिरियन्स ओव्हरऑल. थँक्यू. लीना. बरं आसा आणि फुडें तेंचे फ्युचर बरें जावंक जाय म्हणून आमी ते पळोवंक येयला भुरग्या बाळांक घेवन आमच्या बरोबर. आमकां आवडलो तो फेस्टिवल. अशें केन्ना जावंक नाशिल्लें. ही स्कुलाक गेल्ल्याकूच वो स्कुलाक गेल्ल्याकूच आमकां हें कळटा कितें कितें कशें शिक्षण कितें तें कितें भुरगीं उलयता कितें शिकता ते टिचरी वचून ते भुरग्यां वचून आमकां कळटा. हय सगळे आसता स्पोर्ट. आमचे फुटबॉल आसा, मागीर तांकां व्यायाम शिकयता, मागीर तांकां दुसरे कितें म्हणटा तें. हय आतां तर म्हाका मात खबर ना, म्हणजे टिचरींक खबर आहा न्हू. टिचरीन आतां ड्रेस दिल्लो आसा तांकां. आयतारा दीस आसा तो दुसरो ड्रेस हो आयज ड्रेस 3 दिसाचो 3 ड्रेस आमकां. हय हय म्हणून आमकां येवचेच पडटा न्हू भुरग्यांक लागून. आमी ना म्हणूंक शकना कित्याक आमची भुरगीं आमकां हुशार जावंक जाय न्हू, फुडें सरोंक जाय न्हू. आमकां काय तितलें हें ना न्हू. तेंचे बदला आमी बऱ्या मनशांक सांगूंक शकता, असल्या मनशांक सांगूंक शकना न्हू. आमी ताका हे करूंक शकता, सांगूंक शकता बाबा अशें कर तशें कर म्हणून. बरें. आमी पणजेची महालक्ष्मीची देवूळ ना मनशांती हॉटेल तेजे फाटल्यान रावता. बरें. This is my second time. We are came for IIT Madras for some. We are doing some experience center like. So how is the facility here for the first? Yeah, nice. You are participant in sports and all? No. Thank you. Yes, first time. So we as a team came here to represent IIT Madras. We have our stall here. So where we have obstacle course, that is to users to experience how difficult it is to propel a wheelchair on different terrains. And also we have our showcase. We have customized our products. Overall, this place is like very inclusive and accessible. And we have experienced different kinds of people with disabilities, and also there is a food court, art, cultural and fest, sports. So it's collectively overall a good experience. This is my first time. Hope to come here for future events too. Thank you. Thank you. So we are Sunbeam Enterprises. We are based in New Delhi, and our manufacturing unit is in Manesar, Gurgaon. And we basically, deals with the products for the elderly people who are suffering from any kind of physical problem, or they have born with a physical problem. And we basically have 4 categories, that is bath and toilet support, mobility and walking aids, home care products, and the accessories. Accessories here means the rubber ferrules which are used in the elbow crutches, right? And right now we are launching our 2 new products, a commode chair and a wheelchair. The wheelchair which I'm talking about is new in India, and is first time in India. It is launched in India with 6 wheels. As you also know that that the size of our door is basically around 22 inches. So that's why the wheelchairs don't go inside the room. So what you can do is we have the quick release axle. You can release the wheels and take out the wheels, and you can go ahead and use the wheelchair and roam around in your room as well as in your living room and every area. That's it. Thank you. So we have a manufacturing unit in Manesar, Gurgaon, and everything has been made in India only. Not even a single screw has been imported or exported from other countries. But we do export our products to other countries like USA, UK, Germany, Holland, and Australia, and every other countries over in the Europe also.
एक म्हटलें जाल्यार पप्पल फेस्ट, इंटरनॅशनल पप्पल फेस्ट आसा न्हू, एक आमची स्पेशल भुरग्यां खातीर एक बरो प्लॅटफॉर्म आसा, जेणे करून तांकां मुखार जी हायर लेवलाची जी संदी मेळटा न्हू खेळपाक, तेजे खातीर एक बेस्ट प्लॅटफॉर्म अशें हांव म्हणपाक शकता अजून पर्यंत तरी. ही सगळी सद्या आमची 17 आसा. सो हे मेन म्हटल्यार कशें आसा, स्पेशल ऑलिंपिक्स भारत हे आनी जे पप्पल फेस्ट मेळोन करता न्हू, ते एक बरें काम आमचे स्पेशल भुरग्यां खातीर करता. सो स्पेशल थँक्स स्पेशल ऑलिंपिक्स भारता खातीर सुद्दां. बेजिकली कशें आसा, आमची हे भुरगीं आसा न्हू, ही फर्स्ट टायम थोडी पार्टिसिपेट जाल्या, सो तेंचे खातीर एक बरो एक्सपोजर आसा. सो मुखारले लेवलार जे पावतले भुरगे, सो तेंचे खातीर बऱ्यांतले बरें प्लॅटफॉर्म आसा. मेरा नहीं फर्स्ट टाइम है ये स्कूल में भी, हाल फुल स्कूल में फर्स्ट टाइम है ये, इसके लिए प्रोग्राम अच्छा लग रहा है. आपने किस मतलब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो क्या अभी? हाँ कर रहे हैं. इस साल नहीं, गए साल भी किया था. हाल ही में बास्केटबॉल में किया था, बैडमिंटन, हॉलीबॉल. वेलकम. खूप महत्त्वाचं फेस्टिवल आहे. किती फॅसिलिटीज अजून मेरेन या भुरग्यांक पावूंक जाय? ओके, आता जे आमच्या गोंयांत जे स्पोर्ट्स एक्टिविटी घडोवन हाडटा तो स्पेशल ऑलिंपिक भारत गोवा या ट्रस्टान आमच्या खातीर आमचे गोंयच्या स्कुलांतले एथलीट्सां खातीर भरपूर फॅसिलिटीज आनी एक्टिविटीज तेंच्यांनी घडोवन हाडला. ह्यान पयलीं सुद्दां अजून फुडेंय घडयता. CEO जावन आहा सर विक्टर वाज, तशेंच तेंचे वांगडी, ते सगळे ह्या भुरग्यां खातीर खूब कितें कितें करता. पूण एक स्पेशल स्कुलांतलो एक PE टीचर म्हणून म्हाजे कडसून एक गव्हर्मेंट खातीर रिक्वेस्ट आसा, जो SCG कडसून वा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडसून जो स्पोर्ट्स जावपा जाय ते करपा जाय. स्पेशल ऑलिंपिक भारत आसाच, त्या भायर गोवा गव्हर्मेंटाचे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी आमचो स्पोर्ट्स घडोवन हाडचो, ह्या खातीर आमी तेंचे कडेन अपीलूय केल्या आनी तेंच्यांनी ह्या पर्पल फेस्टा निमतान ह्यो एक पावल घेवचें आनी जे भुरग्यांक फॅसिलिटीज बाकीच्या सगळ्यांक जे घडोवंक पार्टिसिपेशन मेळना ते गोवा गव्हर्मेंटान ते करून दिवचे, अशी खरीच एक व्हडली मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन. थँक्यू. येस. खूप वेरी गुड. हांव म्हज्या जावच्या हांवें बोटच्या गेला कप गम जावन न्यू बूट गाम मजा. थँक्यू. जोहार. पहले तो गोवा गवर्नमेंट को, गोवा की सरकार को इतना बेहतरीन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद. एज अ टाटा स्टील फाउंडेशन हम लोग भी पर्पल फेस्ट के की पार्टनर हैं. झारखंड से आए हैं, काफ़ी दूर से. हमारे कई दिव्यांगजन जो गांव में रहते हैं, वो गांव वाले पर्सपेक्टिव्स को हम लोग सामने लाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फेस्ट इंटरनेशनली, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऑफ गोवा. ऑल द बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड आई थिंक ये धीरे धीरे पूरे देश में हो, केवल गोवा पर ही केंद्रित ना रहे, और हो भी रहा है. सो आई थिंक आई एम टोटली enjoying it. So looking forward for, and there are a lot of conversation which are going to happen in next 3-4 days time. All the best for everyone. Yeah, thank you so much. Thank you so much.